बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आयचे मिसाचे बलिदान आमी रिता सोपून गेल्या रेमेदियाना आल्मेडा मोयना सोग्रास देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. बाबूंनो, कालच्या दिसाक पवित्र कुरुसाच्या जैताची परब आमी समोरमल्या आनी आज पवित्र सभा आमकां आनी एक नमुनो दिता आनी ती म्हळ्यार आमची आंकवार मारया. आनी आज पवित्र सभा हेच समोरण करता. भाग्योंत आंकवार मारया दुखेस्त माता आपल्या कोश्टी जिविता वरवीं जिवितान येतल्या कोश्टांक फुडो करून आंकवार मारयेन ह्याच कोश्टाचेर जैत वेले. आनी आज आंकवार मारया आमकां सगल्यांक होच भावार्थाचो नमुनो आमच्या जिवितांतले खुरीस आमी उबारू. तुरायच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आकारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून पातकी सुद्दां सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुज्या पुताक कुर्सार उबारलो तेन्ना
ताची आवय ताच्या कुस्टा दुखांनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. सासनाचे जाणवायची ही तुजी मांडां वळूरकून ह्या संवसारांत जेजूचे कोश्टांनी वांटो मोगान आमी घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजोड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घालून आपणाक मरणांतलो वाटावूंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्या सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. परतून म्हणुया, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. सोरेस्परा, हांव तुका शरणायतां, म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडोवंक ये. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किलो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किलो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. चोरयां मांडलेल्या जालांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवोन ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. पूण हांव सोरेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. तुजी भोक्ती कोतेल्यांक तुवें निर्मिलें. तुका शरणांक येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सोरेस्परा सगल्या मनशाचे दोळ्या मुखार. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सोरेस्परा. उद्गार. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. भाग्यवंत आंकवार मारिया, तूं खरेंच सदोव बागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मुली रोग साक्षांचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिणी. Sorvespora, soy, soy, sorvespora.
Salves mora, soy sol. Salves mora, soy sol. Salves mora, soy sol. Surves portum ce sove asu. Dulce salveasu. Suava pormone Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. Oi matucasu. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो बियो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओसरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Acalituca Christa. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र सोबेन जायते मार्तीर आमी पळयता. जाणी आपलो जीव दिवन पवित्र सोबा वाडयली आनी चडयली. आयच्या ह्या दिसाक एक वेगळेच तरेचे मार्तीरपण आमी पळयता. आनी हें मार्तीरपण म्हळ्यार उत्मीक मार्तीरपण, द स्पिरिच्युअल मार्टरडम ऑफ आवर लेडी. आनी कांयच्या उद्गारान कांय बरीं उतरां आमकां मेळ्ळ्या. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मुळी रोक्त साक्षांचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबीण. आनी ह्याच खातीर जायते फावटी आमी आंकवार मरेक मार्तिरीची राणी म्हूण आमी तिका बाबळिनो उलो करता. जरी तर तिचे कुडीक तोरसाद रिगूंक ना, पूण तोरसाद तिच्या ओतम्याक रिगली. कुडीचे कोश्ट, कुडीची दूख वखदां लावन आमी पेखोवंक जाता, ते आमी सोसूंक जाता. पूण बाबळिनो केदी व्हड दूख आंकवार मारीची. आनी एक पवित्र सोबा हेच आंकवार मारीच्यो दुखी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 7 मुखी दुखी आंकवार मारीच्यो. पयलीं म्हणल्यार जेजूक देव मंदिराक ती भेटयता आनी सिम्यांव तिका म्हणटा, एक तोरसाद तुजी कूड आसपास विकतली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना आंकवार मारिया जुसे घेवन इजिप्ताक पळून वेतात. तिसरी दूख आंकवार मारियाची भुरगो जेजू देव मंदिरांत सांगता. चवथी दूख जेजू कालवार दोंगरार आपली वाट चलता आसतना आपली आवयक भेटता. 5वी दूख जेजूक कुर्सार खेळयतात. 6वी जेजूची कूड, मेल्ली कूड आपली आवयच्या गोपान घालतात. आनी 7वी दूख जेजूक फोंडांत निकी पितात. ह्यो जावन आसात बाबळिनो मुखी दुखी आंकवार मारीच्यो. पूण इतल्यानूच आंकवार मारीचे हे दुखी सोंपनात. तिचे जिवीत नियाळ्यार जायत्यो आनिकूय धाकट्यो दुखी आमी पळयतल्यो. आज बाबळिनो शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा आंकवार मारिया कुर्सा मुळी उबी आसली. खंयच्या आवयच्यान पळोवंक जाता काय आपल्या ह्या पुताचें मरण. आनी तिचो पूत पवित्र निश्कळूंक आसलो. कांयच चूक नासतना एका किरमिदोराचें मरण ताका फावो जालें. आनी बाबून आमी पळयता आंकवार मारिया बोवाळ करिना, न्हय म्हूण आपली आंगोसरां पिशिना. बोवाळ म्हणल्यार तिच्या तोंडान आमकां दिसून येना. शी मेंटेन्स हर कंपोजर. पळयता शुभ वर्तमान आमकां सांगता कुर्सा मुळी आंकवार मारिया उबी आसली. आनी हीच बाबून आयच्या दिसाक हें सोमरण आमकां उगडास करता. आंकवार मारिया ही आपली भावार्थाची यात्रा चलता. कोश्ट येवं दूख येवं ती आपली यात्रा बंद दवरिना. शी कंटिन्यूज टू जर्नी. आनी आमी पळयता बाबूनो आंकवार मारिया ती उबी आसली कोरी शी डिडंट रन अवे फ्रॉम द ट्रबल्स. नॉट डीड शी फायंड वेज टू एलिवेट हर पेन. ती आपले कोश्ट काडूय म्हूण देवा लागीं मागिना, आपल्या कोश्ट लो कोर म्हूण ती मारिना,
कोश्टांत हांवन ती धांवून वचना आपल्याक साल्वार करूंक ती सोदिना पूण आमी पळयता हांव आंकवार मारिया खुर्सा मुळी उबी आसा दुसरे सुवातेर बाबून आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ली चिटीन आमकां मेळटा जरूय जेजू देवाचो पूत आसलो तरूय खालतेपण कितें तें तो कोश्टा वरवीं शिकलो बाबूनो आमच्या जिवितांतले कोश्ट जायते फावटी आमकां खालती करतात जेन्ना आमी गोरवान भरता जेन्ना आमकां दिसता आमचे सारको आनी कोण ना जेन्ना देवाचे बिराती विणे आमी जिवंक सोदता तेन्ना जायते फावटी आमच्या जिवितान येतले कोश्ट आमच्या जिवितान येतले खुरीस आमकां खालती करतात आनी जितली आमी खालती जाता तितली आमी देवाक लागीं येवंक पावता तिसरे सुवातेर हेच देवाचें उतर आमकां म्हणटा आनी बापान ताका सोपूर्ण केलो गॉड मेड हिम परफेक्ट आमचे कोश्ट जायते फावटी बाबूनो असलेच कितें आमकां शिकयतात आमच्या जिवितान आमचे कोश्ट आमकां सोपूर्ण करतात जरूय आमचे कोश्ट आमी अणभवल्यात पूण फाटीं आमी पळयल्यार आमी पळयतल्या ह्या कोश्टाक लागून आज आमी वाडोवंक पावल्या आमची वाड जाल्या आमी गोट्ट जावंक पावल्या आमच्या भावार्थान आमी थीर जावंक पावल्या तर आयच्या दिसाक ही आंकवार मारीचो खरीत दीस आमी सोमरमता आसतना आमच्या कोश्टांत हांवन आमी पयस वचूंक न्हय पूण ह्याच कोश्टा वरवीं ह्या कोश्टांक धिरातीकपणान काळजीदारपणान भावार्थान आमी फुडो करून आंकवार मारये भाशेन सुटकीचो मुकूट आमी जोडून घेवंक ह्या आल्तरार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया बिटोनेंग आमी गायन गावया आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28 C1 पेज 28 आमचे दोन हात उबारून सर्वेस मोरान भेटूया आमचे दोळे उगडारून देवा वावरून बोलूया आमचे गाडी सुगारून देवा खर्चा भेटूया ताच्या मोगासार गोजान आमचो मोग भोगूया दुनिया तुझ्याच बरेपणा सुगली उबी रावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन भोव कोंदवाळ्या बाबा जेजूच्या कुर्सा मुळी बी आसतना आंकवार मारयेक ताची आवय तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली हें देणें ओळखून आमचे दुखेस आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानांत खेरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व कळ्यान सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेली निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोर करता आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolareco sorbis por tu, sorgani sonsar volea tuja voivova, ursogi tu cazoi sur, sorbis moracinavi et acacazoi, ursogi tu cazoi sur. बाबा कोरोस पवित्र तूच सगल्या पवित्र पडाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कर मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच वरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भारतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavardaco kut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù nome etolo, Gesù nome etolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडारो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती भाग्यन सुजे ती सोपोती भाग्यन धर्म दता भाग्यन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगाता सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकायो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटाक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुगल्या बक्षिता. तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण पूण वायटांतल्यान वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्याच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उद्रेकता.
तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत्या रासोड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्योच्या वेळार आमी गायन गावया. एक तुजी आज्ञा आमकां. D9 पान 51. D9 पेज 51. एक तुजी आज्ञा आमकां. Come
सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाबा, भाग्यवंत आंकवार मारीचे दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडला. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूचे कोश्टांक जे कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणो, आज सांजेर मिसाच्या बलिदाना वरवीं 5 हे मिसाचें बलिदान आसा. त्या उपरांत आमच्यो सायबिणीच्यो मुर्ती आमी घरांनी धाडटल्या. तर ही सायबिणीचे भेटे वरवीं आमचें कुटूंब अदीक पवित्रतायेन भरूंक देवाची बेसांवां आंकवार मारी वरवीं आमकां सगल्यांक फावो जावंक आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार दिव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गायन गावया. दुखेश सावय दुखा बोरी T16 पान 209 T16 पेज 209.